वेगवेगळ्या पक्षातर्फे वेगवेगळे उमेदवार पेडणे तालुक्यात आज भोवतात. पेडणे मतदारसंघात 6-7 जण उभे रावतले. त्याचबरोबर पेडणेकरांक मतदारांक स्पेशली विचार करूंक जाय की फुडली 5 वर्सां आमी कशी घालयतलो आनी खंयच्या दिशेन आमी वयतलो. प्रश्न नंबर 1, सरकार कोणाचा येता. सरकार जर भाजपचा येता जाल्यार भाजपचो उमेदवाराक निवडून हाडूची गरज आसा. जरी पेडण्याचो भाजपचो उमेदवार कमकुवत असलो तरी पेडण्यासून जर भाजपचो उमेदवार निवडून गेलो जाल्यार सतीश धोंडची वक्रदृष्टी पेडणेकरांची कमी जातली. यदा कदाचित भाजपच्या दिशेन वारो नाही तर साहजिकच काँग्रेसच्या वतीन वारो व्हावता. कारण बाकीचे जे पक्ष आसा तेंच्यांनी 35 वयर उमेदवार कांय निवडणूक रिंगणात हाडूंक ना. उदाहरण बगो पक्ष नुसते 12 जागांचेर उबे रावता. आज काँग्रेस पक्ष 36 जाग्यार उमेदवार दवरलेले आसात. भाजपानय 36 जाग्याचेर उमेदवार घोशीत केलेले आसात. आनी अशा हेतूर जो गेले 40 वर्सांचो म्हाजो अनुभव आसा राजकारणात 50% जर यश उमेदवाराक गावता जाल्यार आज सांगा शकतो की भाजपाक 16 ते 18 सीट किंबहुना काँग्रेसीक 16 ते 18 सीट येवच्या मार्गाचेर आसा.